जी बिझनेस आम्ही 25 वर्सां पयलीं चालू केल्ली तितून टाउन प्लॅनिंगाचे मनीस येवन ते मेजरमेंट करतात. एकदा येना, दोनदा एकदा इन्स्पेक्शन नोटीस धाडटा, ती इन्स्पेक्शन नोटीस कॅन्सल करता, परत नई डेट दिता, मागीर येतात इन्स्पेक्शन करतात आणि तेजे उपरांत शोकॉज नोटीस धाडटा, पर्सनल हियरिंगाक आपयता. 25 years बॅक आम्ही बिझनेस स्टार्ट केल्ले. बिझनेस आमच्या बायलेच्या नावार आहा. शी इज अ MLA, डिलायला लोबो. टाउन प्लॅनिंगान आम्ही सगळी परमिशनां घेतलेली आणि आयज जो मंत्री फाटल्या दिसांनी म्हणटालो आपण मायकल लोबो गावपाना, तेका सकाळी फुडें उठलो तसोच मायकल लोबो दिसता, दनपारां जेयताना मायकल लोबो दिसता, सांजचर जेयताना परत मायकल लोबो दिसता, रातचो न्हिदतानाय मायकल लोबो दिसता, वडेजांक तो उठटा खंय रातचो, म्हणजे झेम पडना तेका सारकी, तेन्नाय मायकल लोबो दिसता. हांव नको कित्याक पळयता. जर तर तो मंत्री म्हणटा मायकल लोबोक आपूण वळखना, कोण तो मायकल लोबो, क्रिमिनल काय सत्ता तो, जाल्यार तो इतलो तेका आमचे कित्याक पडला. गेल्या शुक्रारा दीस म्हणजे 3 दीस पयलीं तो FDA ची टीम धाडटा आमच्या रेस्टॉरंटान अंजुना, जे रेस्टॉरंटान आमी 25 वर्सां जाली बिझनेस करता. आनी ती टीम सांगता रांदता तेन्ना खंय शीत हाला पडलेलें, एक टायल तिका क्रॅक जाल्लो आहा, ब्रँड न्यू टायल घातलेले आमी, एक कितें तरी वयरसून पडला आसतलें आनी टायल क्रॅक जालो. तो टायल कित्याक क्रॅक जालो, मोठ्यानी पावस चालू आसलो, ते वयरसून एक थेंबो पडटालो, तेका दामराचे शीट त्याच दिसा रातचे घातले आमी, दामराचो हें घातलो आमी, एक थेंबो पडटालो, ते कित्याक पडटा अशें करून 18 पॉयंट बरोवन आमकां सांगता तो रेस्टॉरंट आत्तां बंद करून. आणि ही मोडस ऑपरेंडी तेजी गेली 3-4 वर्सां चालू आहा. आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेले जेन्ना हांव मंत्री आसलो पळय तेन्ना. भुमरस म्हणून एक रेस्टॉरंट कांदोली अशें फ्लिम्झी ग्राउंडान हेंच्यांनी बंद केले. फ्लिम्झी ग्राउंड, बरें रेस्टॉरंट, ज्या रेस्टॉरंटान बरो लोक येवन जेयतालो ते रेस्टॉरंट बंद केले. मोर्जी मांद्रे गांवान एक बरें रेस्टॉरंट, कितें तरी व्हेरी कॅची नेम ते, माराबेला, 1 म्हयन्यान बंद केले. हे चल्ला कितें तेच कळना म्हाका. एक खंयची हुकुमशाही चल्ल्या म्हाका दिसता. राजांची हे काबार जाल्ले, टर्म सोंपलो. राजा म्हणटात ते कितें सोदमता, पूण राजा म्हणत 70चे राजा खंय ते, पूण 70चे राजांचो टर्म सोंपलो न्हू. जिकोन येयले आमदार, आमी येयले आमदार जिकोन, दिलायला येयले आमदार जिकोन. आणि तुम्ही सोजमता की तुम्ही ते गव्हर्नमेंट सर्वंटांक तुम्ही स्लेव कशें यूज करता. गव्हर्नमेंट सर्वंट इज नॉट अ स्लेव. गव्हर्नमेंट सर्वंट इज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. They are getting paid salary of the government of Goa. Our money, taxpayers' money, not your money. You are going to tell them you go and stand over there म्हणटा तो, हिंगा उबो राव म्हणटा. खंयच्या तरी डॉक्टराक हाडलो खंय तेणे गोवा मेडिकल कॉलेजींसून आनी सेक्रेटरिएटान बसयलो विदाउट अ टेबल. Means there is nobody to even caution him. I am requesting the Chief Minister that you should intervene in this. जी दादागिरी चालू आहा, गोंयच्या आयज बिझनेसमॅनांक हे त्रास करता. भायले बिझनेसमॅन जे गोंयांत येवन बिझनेस घालूंक सोदतात सो दॅट गोवन्स विल गेट सम जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, तेंकां हे जे त्रास करता. जो तर सीएम इंटरव्हीन करून जो तर आयज हे सारखे जाग्यार घालिना जाल्यार इन्व्हेस्टर जो कॉन्फिडन्स आहा तो काबार जातलो. जे गोंयांत इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आहा दॅट विल फिनिश. सो आयज जो तर म्हाका त्रास करता तो, जाल्यार फाल्यां कोणाकूय करूंक शकता. हांवें आतां एक्झाम्पल दिलें, बुमरस रेस्टॉरंट इन कांदोली, मारावेला इन मांद्रे, ही शट फॉर 1 मंथ. तेजे मनान येता पळय तशें खंय तें, म्हणजे मनान येयलें शट म्हणजे शट. W हॉटेलान तो मनीस धाडटा गेल्या वर्सा, 2 years back. He sends his team of FDA in W hotel to shut it down. Can you believe it? Is he gone crazy? Is he in his senses?
What he is trying to do, he is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जो तर केस्तांव आहा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें and my wife also told and first time she cried I felt bad that her business is being shut आयज थिंगा खंय अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान एफडीएचे 8 जाण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना हांव वयता थिंगा आतां वी आर गोइंग टू सी what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong, nobody has complained. आमच्या रेस्टॉरंटान म्हाका दिसता कितकेशेच लोक येयल्ले आहा इवन आमचे मिनिस्टर येयल्ले आहा ऑनलायन बुकिंग करून they have never complained. I asked today one of the minister, I am not naming him, I said did you find anything wrong in our food? He said no, very good food. He told us CM also. मायकल बाब फाटल्या दिसांनी TCPची कारवाई जाता आता SIT हे फॉर्म केलेली आसा इलिगल लँड्स ग्रॅबिंग्स खातीर ते म्हणटा की कोस्टल बेल्टान असे खूपशे केसीस येता आम्ही खोशी न्हू आमीच सांगलेले सीएम की जे कितें लँड ग्रॅबिंग जाला तेजेर चौकशी जावची म्हणून तेणें बरें काम केल्लें SIT तुम्ही घेतलें स्वागत करता या SIT स्वागत केन्ना केलें आतां SIT फॉर्म जालें केन्ना तेजी कारवाई चालू आहा न्हू अरेस्ट कितकेच जालें न्हू पावराचो मिसयूज करता म्हणटा तेणें ऑलरेडी मिसयूज केल्लो आहा पण FDA ओनली वर्किंग आफ्टर यू आता आम्ही हिंगासोर ह्या सेशनाक येयल्ले आहा डिलायला इज अ न्यू MLA शी इज बींग कॉल्ड ओवर देर बाय द ऑफिसर्स ऑफ द FDA सेइंग दॅट द ओनर इज रिक्वायर्ड टू साइन बाकीचे एमएलएस किती कोणाचे बाकीचे काँग्रेसचे आम्ही थिंगा सांगला न्हू आम्ही सांगला थिंगा आय हॅव एक्सप्लेन दॅट द ऑपोजिशन दॅट इज स्पेशली द काँग्रेस पार्टी हॅड टेकन अ डिसिजन युरी आलेमान म्हाका दिसता सांगलेलें स्टेटमेंट केला इट इज व्हेरी क्लियर दॅट वी विल नॉट गो इन अ 5-star हॉटेल विच आय ऑल्सो सेड दॅट आमचे बरे असेंब्ली हितून हॉल आहा आय हॅव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑल्सो and I have given my clarity on that we have a good conference hall, we have dining arrangement over there, tea coffee arrangement, everything is there. Only the caterer or somebody has to come and serve that tea coffee and snacks or whatever is required to be served, and that can be held over there. So here the bill will be huge for 2 days. It is like today and tomorrow. So that amount will go from the secretary legislature, and it is our amount and the taxpayers amount. So we said that we strongly do not agree on that, object to that expenditure which will be done by the secretary legislature. But for the respect of the chair, because I was officiating speaker, I was acting speaker, I was deputy speaker once upon a time, 2.5 years ami kadlele ha. To respect the chair as a leader of opposition, I have come over here because we have to give, once the governor calls us, the speaker calls us, we have to come, and we have done it. And I had also requested our MLAs, we have to come, we'll attend, we'll not attend the session, then we'll tell them to have it in the assembly. It should be held in the assembly. We have a good conference hall. So speaker agreed today. I spoke to him, I told him that it should have been held in the assembly. That was this of all the Congress MLAs.